Sorvespora krucunga Novegi tsundor sobi Dane keli otsoria Uzvia hatacha bola Ani povit paulia Zoit vorun sorun dili Karishvara Apni sorun burgoti Brahmani pon fakoile Izraelacha gorania Visvashimok pasailo Tanto toro brastolo बाबाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तूं कोण तो वळखून घे तुजी अस्मिताय जिये आमी देवाची भुरगीं शुभ वर्तमानाची परगोटणारां ही आमची अस्मिताय वळखूंक आनी नियाळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना मनीस जाल्लोल्या देवाच्या शब्दाक आनी स्वतान चलयतल्या पवित्र आत्म्यांक आमची काळजां उक्ती करुया भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमची अस्मिताय वळखूंक घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया आनी होच आशिर्वाद आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन मेळचे खातीर गुडीक जी कल्पना निकतीच आमच्या दोळ्या मुखार मांडल्यांत जी दिशा आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या ते प्रमाणे म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावंक जायते फावटी चुकलां आमी आमचेच बडायेन वागल्या जायते आपलेपणान आमी झेल्या आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हाका कित्याक पडला कुडीक असली म्हजी आनी तुमच्या जिविताची चाल वागणूक जाल्या आमचीच खरी वळख ना देखून जायते वांकडेपण आनी चुकीचें म्हजें आनी तुमचें जिवीत कुडीक जालां जायत हें सगलें वळखून आमी देवाचे काकुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत भागिवून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर्ब पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों Sonia
देवा आमचे मोगाळ बापा, भाग्यवंत बाजील आनी ग्रेगोर ह्या भाग्यवंताची देखीन आनी शिकवणीन तुजी पवित्र सभा तुवें उजवाड आयली. खालती जावन तुजें सोत शिकूंक आनी प्रिती मोगाचे चिडीन तें विस्वाशीपणान सांबाळूंक दयालपणी आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरोच देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवूत चलयता ससनांच्या ससनांक. भाग्योन सुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू फोटकिरो कोण, जेजू जो कोण क्रिस्त म्हणून तो होच क्रिस्ताक विरोधी. बापाक तसोच पुताक तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेलो ना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेलता. तुमी जाल्यार जो संदेश अरंबाक थावन तुमी आयकला तो तुमचे सोवे सदांच सांबाळात. सुरवातेक थान आयकलोलो संदेश तुमचे सोवे तोगलो जाल्यार तुमी बापाक आनी पुता सोवे आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवन भोंवतात ताचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडचें तुमी घेतलां ती मागणी तुमचे सोवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचे शिकवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवन मेळटा ती खरी फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे पोरमोणे चलात आनी तांचे सोवे रावात. वय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सोवे रावात. हे पोरी, तो दिसती पडलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोचेक घालूंक आपणा थावन पयस कोचो ना. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवून फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवून फांकली. सोर्बेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोलान आनी पोवीत बावल्यान जोयत व्हरूंक सोडवून दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. इस्रायलाचे खुले थावन आपलो थीर विस्वास मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. आखे प्रितमे गोनगोनान सर्वेस्पराच्या मनांक खुशाल गितांक घोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जायते पावटी आमी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमची बुजवण पुजोवंक कोडे उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं
उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जिवामाची गोवायकी ही. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्याक तान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पुरगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें हांव एलिजाय न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें ना. तेन्ना ताणीं ताका म्हणलें अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयलात ताका आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरला सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयले. तांणी ताचे लागीं आनिकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिता? जुवावान पोर्तिपाल केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमी ओळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हज्या उपरांत येतलो. पूण तांच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जोर्दानाचे पोलतडी जीव हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, सुमार 40-50 वर्सां आदीं गुडेक हांगासर आयज जायतीं जाणां तांतलीं हाजीर आसतलीं. जाणी ह्या जाग्यार ह्या घरांत येवन फादर जॉर्ज दिसा, सुर्गेस्त फादर जॉर्ज दिसा हाणें चलयल्ल्या रितीरांनी वांटो घेतला जायत. आयज ही कार्यावळ आमच्या शिक्षकांक, भुरग्यांक आमचें नवसोणीचें घर आसा सेंट जोझफ रिन्युअल सेंटर. थंय आयज ह्यो कार्यावळी चलता. आनी न्हयच फकत भुरग्यांक हें घर उक्तें आसा. कोणूय तर आपलो रेतीर करूंक सोदता जाल्यार थंय वचून वेळ मागण्यांत सारूंक उक्तें आसा. हें घर उक्तें आसा कित्याक तें नवसोणीचें घर. असोच एक कोण आपली थोडे दीस मागण्यांत सारूंक रेतीर करूंक आयिल्ल्यान आपलें नांव नोंद करता आसतना त्या रिसेप्शनान शिनिश्टान ताका विचारलें वॉट डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर गोईंग थ्रू दीस 5 days going through 5 days of retreat? What do you expect from this retreat? And then I सांगलें I have not come here for theological reflections. व्हडली देव शास्त्राची शिकवण घेवंक हांव हांगासर येवंक ना. But there are some few simple questions that I am facing in life, such as who is God and who am I? I'm looking out for answers for these questions. And बाबरीनो दीस सारल्या उपरांत जेन्ना
तो भायर सरतालो आपले बॅग घेवन त्याच रिसेप्शनिस्टान ताका गूड बाय म्हणटा आसतना आपलो आदेवस करता आसतना विचारलें, "You had come here with your questions. Have you succeeded in getting those answers?" आनी तेन्ना बाबा मरिनो ताणें सांगलें, "Yes, I've got the answers. And I've got to know and come to realize that I am not God, that Jesus is God." बाबा आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार मांडलेलो आसा. तूं कोण तो ओळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये. आनी हाचेर थारावन आयज देवाच्या उतराचेर थारावन हो म्हजो नियाळ हांव करतां. हेंच उदाहरण बाबा म्हज्या मनांत आयलें. तुजी अस्मिताय जिये. आदल्या काळार आमी कोंबयेक रवाणेक दोत्ताले. कोंबी बाबा बरी न्हू दीस सारल्या उपरांत रवाणेंत पिलां वयर सरताली. आनी हे भाशेन बाबा बरी तांचे मदें अकस्मात वेगळेंच कशें एक पील वाडटा वाडटा दिसून आयलें. तें खरें म्हणल्यार गवणीचें पीळ जावन आसलें. आनी ह्या दुसऱ्या पिलां बरोबर तें वाडटालें म्हणटच ह्या दुसऱ्या पिलां भाशेन ताची चाल वागणूक जाली. ताका बाबड्याक खबर नासली आपूण कोण तें. आनी देखूनच जें कितें ती पिलां दुसरीं करतालीं तेंच तेंय करतालीं. कोणें तरी हें पळयल्ल्यान चिंतलें ताका धरूंक आनी वाडलेल्यान आतां मातशें वाडलेल्यान पाकोटे आयिल्ल्यान व्हरोन ताका झाडार दवरलें. आनी बाबा बरी न्हू थंय थावन ताणें आपली पाकोटां फुलोवन तें उडूंक लागलें. आयज हो विशय म्हजे आनी तुमचे सगळे हेंच घडोवंक जाय म्हूण आमकां उगडास करता. आयचें वाचपांत बाबा न्हू हें तर म्हजें सगळें घडटलें. हांव कोण, म्हाका तर म्हजीच वळख आसतली, म्हजेच अस्सोंगी हें घडोवंक जायना. देखून बाबा न्हू ह्या दिसांनी जेन्ना आमी नातालांच्या काळांत आसा जेवच्या जल्माची परब आमी समारंभल्या, कालच्या दिसा माये मारयेचो समारंभ आमी पाळ्ळा. तिजे उद्देशी हें व्हडलें बाग जेजूचें आमकां फावो जाला. आमी तर आमची ओळख घेवंक सोदता. आमी जेजूचे नीज पाटलावदार कशें जिवंक हो आमचो प्रयत्न जाल्यार बाबा न्हू आमकां आनीक दुसरो कोण ना. होच तो जेजू, देवाचो पूत, देव तो. आनी हें सोत आयच्या वाचपांनी आमकां थावें जालां. कित्याक आयच्या वाचपांत आमी आयकलां कांय विरोधी आसलेत, क्रिस्त विरोधी आसलेत. तो खऱ्यांनी देवाचो पूत, देवान पाठयलेलो सोडवणदार, भासायलेलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक राजी नासलेत. ताका नाकारतालेत. कित्याक तो चालतो साद्दो सगळ्या भाशेन नाजरेत शारांतलो गांवांतलो ल्हान किरकोळ सदांचो आमचे वळखीचो म्हणटच देवीक नदरेन ताचे सगळें हें देवीकपण पळोवंक चुकलें. आनी देखून तो देव न्हय, तो देवाचो पूत न्हय, तोच भासायल्लो सोडवणदार न्हय, तो मेसियास न्हय. अशें आसलेल्यान आयज पयल्या वाचपान हें सोत आमकां पुरगोट जालां. जेजू देवान पाठयलेलो तोच तो मेसियास. जी कोण ते मानतात ताचे उद्देशी आमकां बापाची ओळख मेळटा. तो बाप सगळें आसा, बाप ताचे सगळें आसा. हांव उलयतां ती उतरां म्हजी न्हय, ती म्हज्या बापाची उतरां. बाप म्हजे सगळें आसा,
आनी हांव बापाचो बी आसा. म्हणटच ह्या खोल संबंदान आपूण कोण तें जेजू जाणा आसलो. आनी हेच तो आपल्या जिवितांत पाळटालो आनी जियेतालो. खोल संबंदान जेजूच्या तो वागतालो. बाबून आयज आमी सगळीं ह्या जेजूक मानता. देवान आमकां भावार्थाचें देणें दिलां. आनी देखूनच आयज आमी सगल्यांनी हें स्वत ओळखून घेवची गरज. आमी तर आमची वाड आमची वाड जाल्ली आमकां जाय जाल्यार बाबा बरी न्हू जेजूचे ओळखीन, जेजूच्या एकसारान, जेजूच्या मोगान, जेजूचे भोक्तीन आमी सगल्यांनी वाडूंक आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताचो हो प्रयत्न जावंक जाय. कालच्या दिसा आमी नवें वर्स सुरू केलां. देवाचो आशिर्वाद देवूच आमचेर वतोवंक हो देवाचो व्हडलो पयलो आवंडो म्हूण आमकां उक्तो जाला. म्हणटच कालच्याच दिसा हें नवें वर्स सुरू करून खरें म्हणल्यार बाबा दर एक दीस आमकां एक नवो दीस देखून बाबा न्हू ह्या नव्या मनान, नवे दिशेन, नव्या भावनांनी भरून आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. तेन्ना हांव कोण ताची वळख म्हाका मेळटली. आनी जेन्ना ह्या संबंदान हांव जियेना तेन्ना बाबा बरी न्हू हांव म्हजेच बोडायेन भरता. हांव व्हडलो, हांव देव, म्हाका सगळें समजता, म्हाका जाय ती जाणवाय आसा. जायते फावटी हे बोडायेन आमचें जिवीत चलता. आमीच व्हडलीं, दुसऱ्या सवे बाब न्हू व्हडपण पळोवंक आमी घडीक चुकता. आयचे शुभ वर्तमानूय आमकां हाचो चुगडास करता. जोआ बातिस्ताकूय देवान पाठयल्लो ह्या सोडवणदाराक ची वाट तयार करूंक. आनी कांय मनशांक घुसपल्लीं कोणाच्या अधिकारान तूं स्नान दिताय, ह्यो परगटण्यो करताय. आनी आयज जुआ आपलीच वळख घेवन सांगता हांव क्रिस्त न्हय. तुमी समजतात हांव क्रिस्त म्हूण पाठयलेलो. ना, हांव बेश्टो एक ताळो, गोवाय जो म्हजे उपरांत येता ताच्या वाडाची वादी सोडूंक म्हाका हांव पुरतो न्हय. आपलें किरकोळपण तो मानून घेता. म्हणटच आमची बोडाय आमच्यांनी करूंक जायना. आमच्या व्हडपणाची तुस्त पेपरे आमच्यांनी जायते फावटी आमी करता. देखून आमी आयज सोयऱ्याणार येवची गरज. हांव चलता भोंवताना, हांव उलयताना आनी हें आनी तें हांव करताना am I proclaiming myself or am I outreaching? Am I focused on Jesus? Am I pointing out to Jesus? आयज म्हाका आनी तुमकां देवाच्या उतरांतल्यान होच संदेश पावता. आमी जोण एकलो जेवचे गोवाय कशे आमच्या चाल वागणुकेन, आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी हें दाखोड जावंक जाय म्हूण आयज आमकां हो विशय आनी हो आयच्या देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक आपयता. बाब न्हू हें बेश्टेंच घडचें ना. रितीर गरजेचें, ओगेपणान वेळ सारूंक गरजेचें, मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचें. आमचो दीस मागण्यांतल्यान सुरू जावंक निबेल गरजेचें. जेन्ना हें म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमी करता तेन्ना आमी कोण तें आमकां कळटलें. आमची बोडाय आमी करचें ना. आमी जेजूची बोडाय दाखयतल्या. आमी जेजूक बोट दाखयतल्या. नाजाल्यार आमी आमचे बोडायेन सगळें करतल्या आनी आमकां मान आमी सोदतल्या. आमी खरो मान म्हणल्यार आमकां न्हय, आमचो मान देवाक. सगळें आमी करता ते देवाचे मोहिमे खातीर आमी करूंक जाय म्हूण कितले फावटी देवाच्या उतराचो संदेश आमकां पावता. हें मनांत काळजान बाबून आमच्या मनांत काळजान हें घडोवंक जाय. आनी हे दिशेन एक एक दीस आमच्या जिविताचो आमी पाळूंक जाय. बाबू न्हू काय बरें आमकां हें भाग,
ही घरां आमकां दवरलेली आसात. आमी हांगासर येवन थोडो वेळ ओगेपणान मागण्यांन सारून देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आयज बामण पवित्र सभा आमकां उस्कायता देखून आयज आमी गुडीक दिसा दिसपटी देवाचें उतर वाचता. गुडीक सगळीं मिसाक येनात जायत पूण तरी पूण आयज दुबावीन जायते जाणां आयज दिसपटी मिसाक येतात. येवंक जायना तेन्ना दुबावीन आयज पवित्र सुबेर आमच्या हातांत जावं तो जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश, बायबल डायरीज, देर आर सो मेनी रिफ्लेक्शन्स दॅट वी गेट. हें गरजेचें आमी आमचेर वा जिविताचेर वा नियाळ करूं. आनी देखूनच बाबनू मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आनी ही जाणवाय आमी भोगूंक आमकां आदावाची. बागेवन फ्रांसीस शावेर हेंच ताणें ताच्या जिवितांत अशेंच घडलें. व्हडले बोडायेन जाणवायेन व्हडलो जावंक, नांव जोडूंक, मान जोडूंक संवसारी मनाची चिंतना ताची चलताली. बोडायेन तो जियेतालो. पूण ज्या वेळार देवाच्या उतराचो साद ताच्या कानार सादलो तो सोयराणार आयलो. जेन्ना देवाचें उतर तो वाचीत रावलो, जेन्ना भाग्यवंतांचें जिवीत तो वाचीत रावलो, तांच्या जिविताचेर नदर मारून आपलें जिवीत हेच भशेन करूंक शकता अशें ताणें थारायिल्ल्यान तो भाग्यवंत जावंक पावलो. म्हज्यान आनी तुमच्यान हेंच आमच्या जिवितांत हें आमच्यांनी करूंक शकता. आनी देव दुबावीन आमकांय असल्याच भाग्यवंतपणान जेवचे नीज फाटलावदार कशें जिवंक आमकां हो उजवाड आनी कृपा दुबावीन हो आशिर्वाद देव आमकां दिवंक सोदता. आयज आमी भागी हांगासर येवंक जेन्ना ही दाखोवन आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची आमी पाळटाव. कितले पावटी घडयेक तुमी आयज हांगासर आयल्यात आनी कितलें देवाचें उतर वाचून आयकून जिविताची आमी दिशा घेतल्या, आमकां उजवाड मेळ्ळा. बाबनू आमी बेश्टीच आयल्या, उमाव घेतलो, घरा गेल्या, पूण जिवितान तें तर आमी जिवंक चुकल्या जाल्यार बाबनू कसलोच फायदो ना. देखून आयज जो संदेश हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी जी वाचपा आयज आमी आयकल्यान घरा वचुया, बगर बगर ती वाचुया, ताचेर नियाळ करुया. वी आर नॉट गॉड, आय एम नॉट गॉड, जीजस इज गॉड. आनी त्याच सोम्या जेजूक आमचें जिवीत भेटून ताचेच मन काळीज, ताचीच चाल वागणूक, ताचीच भावना चिंतना आमी आमची करून हांव जियेता हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता हें आमी सगळ्यांनी उद्धारूंक पावूंक बाबनू हें नवसणीचें मन काळीज आमचे सोबेन घडून हाड म्हूण आयज त्याच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विलोरीन हो आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचे चोस्तोंगी, आमची नवसणी, काळजा मनाचें बदलप घडना. देवाची कृपेची आमकां गरज. देव आपलो उजवाड आनी आपलो आशिर्वाद आमकां फावो करता. असल्याच मनान कांय आमची मागणी आमचे पासत आनी पवित्र सुबे पासत आमी मागुया. पवित्र सोबे खातीर तांणी सदांच क्रिस्ताक परगटूंक आनी भावार्थ्यांक तांची खरी अस्मिताय सोदून काडूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आपली अस्मिताय सोदतल्या खातीर क्रिस्ताच्या मोगाच्या
आनी स्वताच्या उजवाडान तांकां मनाचो उजवाड आनी जिविताचो हेतू फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या समुदाया खातीर देवाचीं भुरगीं कशीं एकामेकाक आमची खरी अस्मिताय जिवंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया. दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पिडेस्तां आनी कोश्टवतल्यां खातीर तांकां क्रिस्ताची पेकोवणी फावो जावंक आनी आमना समेस्तांच्या मागण्यांचो आनी आदाराचो तेंको मेळूंक बापा लागीं मागुया. दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे दोळे दापुया आनी आयज आमी हांगासर भोक्तीन आयिल्ल्यान कितें आमी देवा लागीं मागूंक सोदता ह्या भाग्यवंताचे विनवणीन तेंच आमच्या मनांत आमी हाडुया आनी आमची खासकी आवंडे आमचे बापा मुखार आमी दवरुया. भोव मोगाल बापा, आमच्या बाबान आमच्या सगल्यांच्या नांवान कांय मागणी उद्गारलीन. आमचे गुपीत आवंडे ओतरेक आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजो सुबाम आशिर्वाद आमचे देवय. तुज्या उजवाडान आमी खरी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं पूत आनी धुवो ही आमची अस्मिताय आमी ओळखून जेजूचे नीज पाटलावदार कशे ताच्याच शिकोवणे पोरबोणे ताचेच गूण ताचेच मन कालीज आमी आपणावन जिविताचें पयण फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आशिर्वाद फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणी बाबानो, हे म्हजे आनी तुमचे मागण्यारी बलिदान बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरती देणी आमी तुजे कडची घेता ती तुका पोत्तून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावन दी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनबासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्फ काळे आनी सर्फ थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान
आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले देखून सगळ्यान देवदूतां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सुसूंक पयचे आदले राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोलें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बावार्थाचो गोठ पोरगोठुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जालो जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणेची खाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गोवडी बापांक आनी सगळ्या यादनिकी तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसरीत मुखामावर पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत धर्म दिता भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर सर काडी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोढा सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुडबुंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक मुळाय आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजू चोरयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची खूण आमी वाचुया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. वच तो जेजू, देवान बसायलेलो आमचो सुडवंडार, जाच्या उद्देशीन देवान आमकां आपणायलेलीं भुरगीं केल्यात. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शिवून ताच्याच एकचारान आमचें जिवीत जियेता तितली आमी सुभागी. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कोमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं.
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेवच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारखें कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशी बसुया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री डेनिस फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तशेंच सालिगांवच्या फिरगोसकारांक आनी गायन पंगडाक आमची शाबासकी. आमच्या मिसाचो वेळ सकाळी 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे दावे वाटेन आमचें कुमसाराचें पेंडॉल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. आज दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. पोंडिचेरी कुडालोरचे आर्चबिस्प भोवमानेस्त फ्रांसीस कालिस्त ह्या मिसाचेर येजमानपण चलयतले. फाल्यां सांजे 6:15 इंग्लीश मिसाचेर भोवमानेस्त प्रकाश सांगली खामाम डायोसिसेचो बिस्प येजमानपण चलयतले. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांचो उमाव सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसता. जानेराची 4 तारीख उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसचो ना. ते दिसा सकाळी 9 वाजता दोबाजीक सकाळचे पवित्र सभेचे मागणे जातले आनी उपरांत 9:30 वाजता कातिद्रालांतल्यान पुरसांव सुरू जातले आनी बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्यो रेलिक्यो बाजिलिकांत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समरपतले. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. तूं म्हजो आपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी आपुरबायेची धूव. आमी सगळीं देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं. हीच आमची अस्मिताय आमी ओळखून जेजूच्या नीज पाटलावदार कशे आमी जिवंक वचून येयात ताचेच कृपेन तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासतले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूं. देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय ते हे वेळार मागचें.
आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुझे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुझे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन.